जाणवायच्या पुस्तकावेले वाचप. प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेलोली दिसली. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेली. ते एक नोश्ट दिसले. तांचे मरण तांचो सत्यानाश म्हूण ही पिशी समजली. पूण ती आपली शांत आसात. मनशा मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बळवंशान बोरल्यांत तांची काळजां थोडेंच दूख सोसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयले. भांगर उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासली आनी होमाचें अर्पण कशी तांकां मानून घेतली. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा ही सगळी पोरजोळीत जातली आनी उशेल्यांतल्या किटां परी ती धांवतली. ती राष्ट्रांची नीट करतली आनी पोरजांचेर राजवट चलयतली आनी सर्वेस्पोर सासणांक तांचो राजा जातलो. ताचेर पात येतात ती हें सोत समजतली. ताका विस्वाशी रावतात ती ताचे सोबे मोगान जियेतली, कित्याक ताणें विंचून काडलोल्यांक कुरपां आनी काकलूत मेळटल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना म्हणया. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरो मेळटा थंयसर म्हाका सुस्त आड पडूंक दिता. शितळ उदकाचोरी म्हाका व्हरता. म्हज्या जिव्याक नव्यान घोटाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गार चलयता. सबाब, सर्वेस्पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. काळोखाच्या कोंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येयत म्हूण म्हाका हुस्कोना. दांडो आनी खोंकें घेवन तूं म्हजे सुरशीं उबो आसाय. ताचे वरवीं म्हाका धीर दिताय. सबाब, सर्वेस्पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका व्हडल्यान जेवण मांडटाय. म्हज्या माथ्यार घालताय दोमदोमीत तेल. म्हजें पात्र उपट भरोन ओत्ता. सबाब, सर्वेस्पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. बागेबंद पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या सुमयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यान. मुणगे ताच्या मरणांत बुडयल्यांत. हें तुमी नकळत? म्हणटच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा ताच्याच मरणांत आमकां निकिपिल्यांत. कित्या पासत? जसो बापान आपले मोहिमे बरीत पोतवेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केलो, तशेंच आमचेंय जिवीत सारकें नवें जावचे खातीर अशें केलां. ताचे भाशेन मरून जेजू आनी आमी जोड एकाच जिवाची जाल्या. तर ताचे भाशेन पुनर्जिवंत जावनय तो आनी आमी एकाच जिवाची जातल्यो. ह्या आमच्या पातकी सोयंबाचो भस्म करचे खातीर आनी पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे पासत आमच्या आदल्या पोरण्या सोयंबाक खुर्सार मारला. हें आमी बरेंच समजून घेवंक जाय. मनशां मरतात तेन्ना ती पातकाचे पोदवेंतली सुटली,
पूण क्रिस्ता बाराबर आमी मेल्यो जाल्यार ताचे बाराबर आमी जिवी आसतल्यो. हो आमचो भावार्थ. कित्याक क्रिस्ताक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केलो म्हणटच ताका आनीक मरण ना. मरणाक ताचेर आनीक कसलीच पदवी ना हें आमी जाणव. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया मोया म्हाका सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाळ म्हजे दिकान. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून लोकांचे उरपुजीक म्हणलें, म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजीशी येतली आनी म्हजीशी येतात तांकां हांव परो घालचो ना. म्हजी कुशी करूंक न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची कुशी करूंक हांव स्वर्गार तावन देंवना. आनी जाणें म्हाका पाठयला त्या म्हज्या बापाची कुशी ही. जी सगळीं बापान म्हाका दिलेल्यांत तांचे मदले कोणाकूच हांवें ताचो इबारचो न्हय, पूण निमाण्या दिसा तांकां सगळ्यांक हांवें नव्यान जिवंत करची. हीच म्हज्या बापाची कुशी. जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विश्वास ठेवतात तांकां सगळ्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव ताका नव्यान जिवंत करतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. मुखेल बोल. रडू नाका. नियाळाक आदार. आयज पवित्र सभा समेस्त मेलेल्या भाव भयणांचो उगडास करता. पवित्र सभा आमकां शिकयता, जी कोण देवाक मानता तसली जिवीत जियेतात तांकां स्वर्ग फाव जाता. ती सासणाक सुखी. हांगा आमी भाग्यवंत म्हणटा. जी कोण देवाचेर आड आपलें जिवीत जियेतात तांकां येमकोण फाव जाता. ती सासणाक कश्ट सोंसतात तांकां सोडोवन ना. जी कोण देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक वावरतात, पूण मरचे आदीं आपल्या पातकांचें फारीकपण दिवंक पावनात तांकां पुर्गोतोर फाव जाता. आयज आमी पुर्गोतींत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीचो उगडास करता, जावं ती आमची घरचीं वा दुसरीं कोणूय जावं. तांचें आपणाचें सोडवणे पासत कांयच करूंक जायना, पूण आमच्या मागण्या आनी बऱ्या करण्या वरवीं आमच्यान तांकां सुर्गींचें सूख मेळोवंक घेवंक शकता. जेजू ते नाण्याचे विधवेक रडू नाका म्हूण भरवंसो दिता, पूण जेजूची उतरां बिश्टीं समाधान करतलीं उतरां न्हय, पूण फळ दितलीं उतरां, कित्याक तिचे पुताक मरणांतलो जिवंत करता. पुर्गोतींत आसलेल्या आमच्या भाव भयणांक जोण एकलो आमी जावंक आसा ताचो भरवंसो होच जावन आसा आयचे दिसाचो. म्हजो थाराव आमच्या पुर्गोतींत आसलेल्या भावान भयणीक बेगूनच सर्गींचें सूख फाव जावंक आयचे दिसा कांय उपाय हांव घेतलों.